आयज आमी शिरेंद वॉर्डान आसा वयर जे फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता कदंबा प्लॅटो आहा आनी वयर अशे जे क्रिमेटोरियम आहा थंयसर आसा आमी आनी इतले दीस आमकां खबर नासलें आतां कळ्ळां की 2-3 दिसांनी हेंच्यांनी मेजर हांगासर हिल कटिंग आनी डिस्ट्रक्शन केला झाडां कापला हो कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका आमकां तेजें नांव तितलें खबर ना आनी अशें कळून येयला की जो आमचे ट्रायबल लोक सकयला तांकां जो बिल्डर आसलो जो कंस्ट्रक्शन आसलो अडवल पारकर तोच हे प्रोजेक्ट करता म्हणून आमकां कळून येयल्लें आसा आनी हांगसर इतले हो डॅन्स एरिया आसा की तुमी पळोवंक शकता फुडें सगळे आमचे कदंबा प्लॅटो आहा वयर आनी हे सायडीक डॅन्सली मातशी झाडां सगळीं आसा आनी ते सायडीक आमचो शिरेंत आनी गवलेबाट 2 वॉर्ड पडटा आदींच हांगा एप्रोच रोड सारको ना लोकांक उदकाची हांगा भरपूर शॉर्टेज आहा आनी ऑलरेडी पंचायतीन ऑलरेडी मेगा प्रोजेक्ट्स आनी मल्टी ड्वेलिंग युनिट्स नाका म्हणून ऑलरेडी ग्रामसभेन आमी ठराव मांडलेलो आसा रेजोल्युशन मांडलेलें आसा तरी पूण इतले व्हडले तेणी तो म्हणटा आपल्या कडेन परमिशन सगळी आसा मात तेणी बोर्ड काय लावंक ना सो हेजेर आमी आतां पुलीस तुमी पळोवंक शकता ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन तेजे सगळे ट्रक आनी तेजे सगळे मागीर तेजे ते फोकलिफ्ट आनी कितें शेवाड्या आहा ते सीज केला आनी बाकीच्यो त्यो गाडयो तेजे सीज केला आनी ताका नेसेसरी परमिशन्स आहा ते कितें ते प्रोड्यूस करूंक सांगला सो थंयसून ऑलरेडी आमच्या आमदारान सांगला की एसएमएन कसलो तरी प्रोजेक्ट थंयसर तो हाडूंक सोदता आनी अशें कळ्ळां की हो तुमी हो रोड हो फुडें आहा तो असो इंटरलॉकिंग कदंबा प्लॅटोर पावपाचो रोड ती अप्रोच रोड लिंक रोड करूंक सोदता सो हांगा सगळे लॉबी जाल्ले आसा बिल्डरांची एक्स सरपंच आतां हो सरपंच इनवॉल्व आसा काय आमकां खबर ना कित्याक जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की आपल्यान लायसन पंचायतीचें घेतलें 1 म्हयन्या पयलीं रिसेंटली घेतला म्हणटा आनी सरपंच म्हणटा आपल्यान दिवंक ना म्हणटा आनी सरपंचाक जेन्ना आमी सगळ्यांनी सांगलें की एज अ हेड ऑफ द विलेज तुवें कंप्लेन करपाक तुवें पुलिशेन येवपाक जाय तुवें आपली पंचनाम्यार सायन मारपाक सगळें तुवें दिवंक जाय तुवें आपलो स्टेटमेंट सांगूंक जाय कितें जालां कशें जालां तें आनी हे हो वॉर्ड शिरेन पडटा मरे शिरेन पडटा थंयसरली पंच मेंबर आहा तिकाय सांगूंक शकता मातशें पळय तुज्या वॉर्डान कितें जाता तें फक्त फंक्शन आनी हे अटेंड करूंक वचनाका आपल्या वॉर्डान कितें जाता तें पळोवपाक जाय तुवें आनी इतलो मेजर हांगा मल्टी ड्वेलिंग युनिट प्रोजेक्ट येवपाचे बिल्डींग येवपाचे सायडीक वज्रा बिल्डींग आसा आनी कितें कितें बिल्डींग्स आसा आमी पळयलात मात हांगसर जर जाल्यार मेजर वन ऑफ द बिगस्ट कितें मल्टी ड्वेलिंग आनी मेगा प्रोजेक्ट चिमलान जातलो अशें आमी ऑलरेडी ठराव मांडलेलो आसा आनी कितें ठामपणे आमी रावतले तेका जर मागीर कोर्टान वचपाक जाय ना कितें करपाक जाय मात पंचायती कडसून आमकां सपोर्ट जाय आमी जे आतां ग्रामसभा सरपंचान घेवंक जाय ती सरपंचान घेवंक ना कित्याक तो फाटीं रावता कित्याक तो लोकांक भिता आमकां तेच खबर ना आनी तेका लागून आमी तेका रिक्वेस्ट करता ग्रामसभा बेगीन घे आनी हो इश्यू आमी परत मांडटले आनी हेजेर अपोज ऑलरेडी केल्ले आसा थ्रू वे ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिकली हे सर्वे नंबराचेर आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर जो पुलीस आमकां रिपोर्ट दितलो टीसीपी आमकां रिपोर्ट दितलो ते बेस धरून आमी हेजेर अपोज करता आतां हांगा पयलीं सगळीं झाडां आसलीं आनी हांगा उदक सद्या पयलीं हांगा रस्तो 100 मिटर तेणी करूंक जाल्लो हे रस्तो 100 मिटर करून आसा तेंच्यांनी झाडां कट केल्ली आसा तेंच्यांनी पंचायत आजून लायसन घेवंक ना दिसता तो आपल्या कडेन लायसन आहा पूण लायसन तेणें आमकां आजून दाखोवंक ना कॉन्ट्रॅक्टराक आनी हांगा आतां झाडां कट केली म्हणून आमकां आतां सकयल उदक मेळचें ना आदी उदक इतकें शॉर्टेज जाल्लें आहा 2-4 वरां उदक येता आनी मागीर कितकें शॉर्टेज जातलें उदक सर्वे करचे आमचो लोक ट्रायबल लोक कसो रावता तो एका घरान 4-5-10 लोक रावता एका रुमान 2 जाण 3 जाण रावता पयलो चिमलान येवन सर्वे करचे मागीर डेव्हलपमेंटाक उलोवचे सरकार पयलो ट्रायबल लोकांचो सर्वे करता आनी मागीर ते फुडले प्रोजेक्टाक हात घालचो आमी प्रोजेक्टाक निशेध मागता पयले म्हाका दूख दिसता सांगपाक की जो हो कॉन्ट्रॅक्टर अडवल पालकराचो मनीस आहलो सायटार आनी JCP हे काम चालूच आहलेले हांवें सकाळीं फेसबुकाचेर घातलेले आनी आतां आमी सगळीं गांवकार हिंगाचे एकठांय जावन आमी पळयले डिस्ट्रक्शन हे मॅसीव डिस्ट्रक्शन आतां हो कॉन्ट्रॅक्टर सांगता हिंगा झाडांच नाहली हांव थोडे तुमकां मुना दाखयता हे पळय ही मुना आसा हे पळय अशी मुना आसा व्हडली तेणी हुस्पून तेणी पुरवयले हिंगा ह्या इतल्या जाग्याक ही सरावंडींग पळया इतली दाट झाडां हिंगा आसून हिंगाच झाडां नाच जाली मिरेकल जाली काय म्हाका दिगंबरा बाबाक विचारचें पडटलें देवाक विचार म्हण ह्या जाग्या वयली ती झाडां उमटून कोणें व्हेल्या काय म्हणून तेच परी आतां आमी सरपंचाक आपयला बरें दिसलें तो येयलो म्हण हिंगा पूण तो कंप्लेनर जावंक शकना म्हणटा हांव नको कसल्या कारणांक लागून पूण जेरोल हांव हे हाय लेवलाक वतलें कित्याक हे मॅसीव डिस्ट्रक्शन आमकां नाका पयले स्वते चिमलाक उदक सारकें ना टांकयो बांदले ते आमकां पावना हिंगा उदक आमकां 4 वरां उदक येता तेय सारकें आसना केन्ना मेळे आसता तांबडे आसता कितें आसता ते पिये सारकें ना आमी बिस्लरीचें उदक हाडचें पडटा पिवपाक लागून आनी आमी ग्रामसभेक एक ठराव घेतलेलो आसा की आमकां मेगा प्रोजेक्ट नाका कालूच एक हायलायट केल्या थिंगा एक बरो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आहा
हांव त्या बिल्डरा कडेन देखून हांव उलयलां की बाबा आमी हे तुका करूंक दिवचे ना इंडिविज्युअल हाऊस जाल्यार आमी परवानगी दितली अदरवायज वी आर व्हेरी स्ट्रिक्ट फॉर दॅट तो म्हणटा TCPंतल्यान आमकां सगळे आमकां मेवतले सगळे आमी करतले आनी आमी हे पूण आमी फोर्सिबली आमी हे कामां सगल्यांची बंद उडयतली कित्याक आमकां आनीक मेगा प्रोजेक्ट्स चिंबलान नाका ते नाका वी डोंट वॉन्ट कॉन्क्रीट जंगल्स लेट अस गेट सॅटिस्फायड विथ वॉट वी हॅव अ नॅचरल थिंग आनी ते उपरांत चिंचे मेगा प्रोजेक्टाचे आमकां जेवंक हांव पयले कडेन चड करून TCP मिनिस्टरा कडेन मागता तुवें उतर दिल्ले असले मॅसिव डिस्ट्रक्शन करचो ना म्हणून आनी तेंचेर एक्शन घेतले म्हणून तर हांव पळयता तूं कितलो एक्शन हेजे वयर घेता कदंबा प्लॅटोचेरूय जालेले आसा दिस इज द थर्ड थिंग वी आर हायलायटींग यू आनी फोर्थ इज दॅट टँक डावन ते आमी हिल लँड फिलिंग केल्ले पळय ते तेन्ना मागता हेजेर बेगीनचे बेगीन पंचायतीन आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीजान हेजेर चवकशी करची